एका मौनात आम्ही तुझी स्तुती गातो तुका मेळोक त्रेका वंदिता बापा वंदिता वंदिता ख्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका इतगरसो आम्ही घेऊन आयल्या मोगाच्यानू हे सर्व सोम्याच्या पायांतळा भेटूंक आम्ही आयतीन जावया. आज आश्रयाच्या निवासियांक दनपाराचें जेवण देवादीन चानडी सोजाच्या आत्म्याक शांती मागून दिला. ताच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी आमचो आमी उपकार भाव उरता. देवाचे दराळ बेसावा ह्या कुटुंबाचेर आमी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, जेजू आज एक तो संदेश आमकां दिता. बरो करून गेल्लो जेजू आमकांय बरें करूंक आपयता. सबार पोटी आमी बरें करच्या की सड आमी हेरां विशांत उलोवन पाठ उलोवन थंयसर आसले तो आमी पाठ करचे आमी पळयता. देखून खंयचे आमी विंचताव बरें विंचताव गी या पाठ विंचताव गी म्हूण आमकां विचारुया आनी जेजू बरी बरें विंचून काडूंक बरें उलोवंक बरें करूंक जेजूची कृपा आमी मागया. आज आमचे हिंदू भाव भयणी दिपावळी फेस्त आचरण करता आसतना सर्व आमच्या ह्या लोक भाव भयणीक बरें फेस्त मागता. जेजू संवसाराचो उसवाड ह्या आमच्या भारत देशाचे उसवाड फांकून दी आनी जेजूच्या उसवाडाक सदांच रावूंक जेजूची कृपा आमी मागून घेवया. एकडे बर आमचें उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर सुखींक आमी बोगसने मागया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगेवूं सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुव्याम. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोक्ष दय आनी तुवें बसयलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचक. भाव भयणीनो,
तुमच्या अपराध आणि पातकावरवी एक काळात तुम्ही मेल्ल्यात. तवळ तुम्ही या संसाराचे कोटे वाटून सोलो नासुल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मिक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतल्या मोदे राज्य करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन चलतल्यात. पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एका काळार तेच परी जियेतल्या. आमच्या कुडीच्या विश्वांक दादोशी करचे खातीर आमच्या साहेबांच्या अत्रेकाक वा चिंतनाक तृप्ती करूंक सोदतल्या. आनी अशें आमी हेर मनशां बरी साहेबानच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्या. पूण अपार काकुलतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासून पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्तांव सवे पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जिजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताचे सवे सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जिजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुलती वरवीं आपले कृपेचे दायज केदे वर्ते म्हूण फुडल्या 4 युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्या हाताचें काम. क्रिस्त जिजू थंय आमी बऱ्या आदान जियेचय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. देवाचे उतर हे. देवाचे उडपकार. श्लोक सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. श्लोक सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. सर्वेस पोरुस देव म्हूण जाणा जाया तो आम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. वय आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. वाकण स्तुतये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान अर्गा गितां सोवे ताच्या आंगणार भितर सरा. ताचो उपकार माना ताचें नांव हरसिया. श्लोक सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो ताची कृपा युगांतराक ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. श्लोक सर्वेस पोराम सोरसनार आमी ताची जावन आसाव. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळी म्हूण जना आसात ती बागी कित्याक सर्गींचे रास करेन्स तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक साबता दिसा जेजू सिनेगोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देंवचारा निमती कश्ट जाताली. सगळीच ती बागवाल्ली आनी नीट उबें रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपलो हात दवरले आनी तेच कडेन ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडोवंक लागली. पूण साबत दिसा जेजून गुण केल्लें पळोवन सिनेगोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गुण जाया.
पूण साबत दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सुमेन म्हळें कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबत दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाडयाक वा गडवाक सोडूंक उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सांत हांव सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्राहमाचे धुवेक तिच्यात बांदपासांतली साबत दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगलो लोक संतोश बरी जालो. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, इंग्लीश भाशेच्या पदांतले थोडी उतरां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. ती उतरां अशीं आसात: अ हॉर्स कांट फुल वायल किकिंग अँड कांट किक वायल पुलिंग. असो अर्थ पडलो तर घोडो वजन वयत आसतना ताका खोटोवंक जायना आनी खोटयतना ताका वजें वोवूंक जायना. ही उतरां म्हाका न्हू भोव स्पश्ट संदेश आमकां दितात. केदळा हांव म्हजें जिवीत प्रामाणीकपणे जियेतां आनी जेजूच्या मौलान जियेतां, तो वेळ म्हाका हेरांक खोटोवंक, हेरां विशीं चिंतूंक, हेरांचें कितें उणेपण आसा तें म्हाका उलोवंक म्हाका वेळ ना. जायते फावटी आमी ह्या घोड्याचो मनोभाव, हॉर्स सेन्स आमी आपणावंक प्रयत्न करीचे. आमचे दिसा बारपटी असीर मनोभाव आसता. हेरांक आमी दुर्सातां, हेरांक गुन्यांवकार करता आनी हेरां मुखार आमी सकला घालता. आनी जेजू आज 18 वर्सांत हांव सैताना वरवीं भगवल्ले एका स्त्रीयेक गूण करता आनी सिनेगॉगाचो अधिकारी पळयता, म्हणटा तुमकां हप्त्यांत 100 दीस आसात, त्या दिसांनी येवन बरें जायात आनी साबत दिसा येनाकात म्हूण सांगच्या द्वारे तो अशीर मनोभाव असो जाता. तो बरेंपण जाल्लें पळोवंक तो सलवता. जेजू बरें करता थंयसर एक भगवल्ल्या स्त्रीयेक, दुखांत आशिल्ल्या स्त्रीयेक आनी एक देदेस्पोर जाल्ल्या स्त्रीयेक थंयसर जेजू बरें करता आसतना थंयसर सिनेगॉगाचो अधिकारी आपणाचो अशीर मनोभाव पळयता. पूण जेजू त्या स्त्रीये थंय ताची गरज पळयता. आनी जेजून म्हणली उतरां आसात: 18 वर्सांत हांव सैतानान खोड्यार गेल्ले हे अब्राहमाचे धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबत दिसा सोडूंची न्हय आसली. 18 वर्सांत हांव सैताना वरवीं ती बांदपासां सांपडलेली आनी ह्या स्त्रीयेक जेजू बरें करता. मोगाळ भाऊ भयणींनो, फारिजेव थंयसर उपादेश मोडलेलो पळयता तर थंयसर जेजू जिवीत घायल्लें पळयता. फारिजेव थंयसर उपादेश पळयता तर जेजू थंयसर मोगाची उपादेश पळयता. फारिजेव थंयसर रागा जाता तर जेजू थंयसर काकुळतो आनी दया आपणाची त्या स्त्रिये थंय दाखयता. देखून आज आमकां विचारुया, हांव बरेंपण पळोवचो व्यक्तीगी, देवाचेर कश्ट येता आसतना देवाचेर हांव दुर्सातांगी ह्या पातयेन दवरचो व्यक्तीगी आनी हेरांचो सुखी सोंसचो व्यक्तीगी म्हूण आमकां आमी विचारुया. कशें आज 18 वर्सांत हांव भगवल्ल्या स्त्रीयेक सुटका मेळ्ळी की आमकांय तसली सुटका गरज आसा. सुटका आमकां जायचे, हेरांत हांव हेरां विशीं आमी उलयतना. सुटका आमकां जाय हेरांक आमी दुर्सातना. सुटका आमकां जाय हेरांची मर्यादा आमी काडटा आसतना आनी सुटका आमकां जाय हेरांक आमी गुन्यांवकार करता आसतना. तसो जेजू आमकां बेसावाणी बरोवन दी. आमी नंतर क्रिस्ताच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक, आमी क्रिस्ता बरें करीत वचोंक आनी त्याच क्रिस्ताच्या मौलांनी बरले जिणे जियोंक जेजू आमकां प्रेरण दिवं दी. त्या बसोत जेजूची मजत ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन.
C60. Mili sashi Bapa येतात अर्पण आमचे करतात स्वीकार तू कर म्हणून परता बेसाव तुझे मागतात सर्वेश्वर तू आमचो Răsăseso Repeta uno Dumnezeu Gurdam Shavavraso Jesuच्या पवित्र कुडीत बदलून ते जीविताकांचा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वस्वर मानून घेव. महिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे दयाळ दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुव्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसूं मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमता जिव्या बाबरता ताचे पुनर्जीवनपण परगट करता तिरबरवशान ताच्या महिमे वोंतेनिया खत्रेकता देखून आता देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेश्वर तू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराची नावे येता जय सर्गी तुका जय जय उंच सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणे कराचे रगत, पातकाचे बक्षणे मेळशाक तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatorium. Sumya Jesu, tuझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि ही सर्वनची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसताव आणि जेजूची कूड आनी रगत सिमतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक ह्या पितुमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ही आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जुजदिसो पती, बागेवंत दमदुता, बागेवंत आंतोन आमचो शारोती आनी सरू काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सौम्यान शिकले मागणे संगत आम्ही मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदरका कोळतीन सर्व पातकांतले सुटे आणि सर्व आकांतांतले वाटय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दीस घाल आणि तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुटुंब रगत म्हाका सदांच्या जिविताक सांबाळ D20 Jesu muche thai rao Jesu muche thai tu sangi asana nakama kakai ye Jesu muche thai rao Jesu muche thai tu sangi asana nakama kakai at pomoso Jesu pois pamulo Akan burung tukar bisan gelo Tuze korpe Tuze daye Tuze daye somia Pagi partalo Tuze korpe Tuze daye Tuze daye somia Pagi partalo ये जीसु मुझे दे राव जीसु मुझे दे तू संगी आसाना नाकामा काका ये जीसु मुझे दे राव जीसु मुझे दे तू संगी आसाना नाकामा काका संसारान हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो थकलो हांव तानिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव तानिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुझा आता दोषी झालो ये जेसू मुझे दर राव जेसू मुझे दर तू संगी आसाना नाकामा काका ये जेसू मुझे दर राव जेसू मुझे दर तू संगी आसाना नाकामा काका प्रार्थुव्यम जेजूचे आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावूस जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुन्हा जिवनपणपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतला त्या या जिविता सतान आनी सर्गा संपूर्ण आमकां मेळा अशें कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद कलूम आमेन. वसुनेयान क्रिस्तचे शांतीन तुमका धाडता. देवाचे बड उपकार. Somya din wasuya toboro, somya din wasuya toboro, moga parimita sokaro. Din wasuya somya servoy kali, wakad gavya taka sasakali. ताणे स्वर्ग आणि प्रीतम रचलेली ताका जाव महिमा सदा काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. सकाळीची भेटवणी. येशूच्या देवी कळसा आजच्या दिवसाची सर्वची मागणी कामाने कष्ट आमच्या पथकांच्या परिपणापासून आणि अडतळीच्या पवित्र सक्रामेंता तुझे तुकास कळण्यासना भेटोंच्या सुमेर हृदयापासून भगवंता कारमरीच्या कथावीन काळचा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावं मागण्याच्या पसरण्याच्या हृदयापासून आणि पाप सेवान ह्या महिन्यात दाखवलेल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येजूच्या पवित्र काळसा येजूच्या देव काळसा तुझे रासी आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी चडो हांव खुशी व्हरता. सम्या जेसू तुझ्या भोवदेवी कळसाचे ससायेन राख आमच्या भोवगेन पाप सेवा जातू ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्कली नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिनां म्हजें जग म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फरेपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी सुमेस पथकां म्हज्या पथकेची काकोत कर. देवा पवित्रज्ञा दी सेवा तुजी करपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना सांगच्याक तुजे उपाधी सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हजे पथकेची काकोत कर. म्हाका पथक्याक बक्षी. बाबडतेचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो देवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सचनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटोन पडनाय. ह्या बर्थान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमीन. बरवर्षाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपे सर म्हज्या पथकांचे बक्षणे आनी येचणी उपरांत सचनीक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकोळदार आनी तुवें थंय बसयला. ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमीन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर उपरांत चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्यांचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव.
ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमीन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व प्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पथकाचे समेत सुकयतली म्हूण ती निसव करता. आमीन. सुमयाच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र वरवीं ते गर्भेत जाली. नमान वरी कृपेन बरले सुम तुजे संगाता श्रेम भितर तू सदैव आनी सदवी फळ कुशीचे जिजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आपले सुमयेची साकर तुज्या सत्ता प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान वरी कृपेन बरले सुम तुजे संगाता श्रेम भितर तू सदैव आनी सदवी फळ कुशीचे जिजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनी देवचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान वरी कृपेन बरले सुम तुजे संगाता श्रेम भितर तू सदैव आनी सदवी फळ कुशीचे जिजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती देवाच्या मे आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमचे खातीर. मागया येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान शपथ घेतले आमी जाणाचे हांव. तुझ्या वचनांनी कडच्या वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मरे फात. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्यान म्हज्या रगड्यान सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन. म्हजी मूत उजळाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमीन. मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कुरवे वरांक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमीन.